नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स ब्रॉट टू यू बाय पंचामृता. एसपी म्हणटा रामान मिंगेल सोडून कोणाचेंच नाव घेवना, राजकारण्याचेंय ना. मिंगेला कडेन ताचे आदी 2 फावट वाजलां. रामाची घरकान्न मागता स्टेटमेंट लिकाची चौकशी. गोंयांत रस्त्या बाबत फोंडकुलांनी प्रतिमा इबाड. केजरीवालाच्या सरकाराचेर फार. बीजेपीचे बुराक मोहिमेत 1 लाख कागाळी. मुख्यमंत्र्याक निवेदन. मुख्यमंत्री मागता 15 दीस. गोवा मायल्साचे टॅक्सीवाल्यांक 60 वर्सां पिरायेचेर पेन्शन. हॉटेलांनी ॲपा वरवीं क्यू सिस्टम. ग्रामीण गोंयच्यान रिटर्नाचे पयशे दिवपाची वेवस्था सीओओ सांगता. बीजेपीक जिखोवपाचो आपाचो अजेंडा. लोकांक जाय जाल्यार गोवा फॉरवर्ड. आरजीपी बरोबर युतीक तयार. काँग्रेसीचो प्रदेश मुखेली अमित पाटकर हेट ऑन. बिहारांत जालां तशें स्पेशल इंटेन्सिव्ह वोटर रिव्हिजन. गोंय धरून सगळ्या राज्यांनी दरेक राज्याचें शेड्यूल वेंचणूक आयोग करतलो जाहीर. आयोगाची घोशणा. ओंकार हत्याक रेस्क्यू करूंक वंताराची टीम सिंधुदुर्गांत. सूत्रां सांगता ओंकार सद्याक कास मंडुरा बेशुद्ध करून रेस्क्यू करूंक यत्न. डेप्युटी फॉरेस्ट कन्झर्वेटर उलयलो. एसपी म्हणटा रामान मिंगेल सोडून कोणाचेंच नांव घेवना, राजकारण्याचेंय ना. मिंगेला कडेन ताचे आदीं 2 फावट वाजलां. स्टेटमेंट हे पुराय तपासून जाल्या उपरांत पुलीस चार्जशीट घालतले. रामाची घरकान्न रामाचो कॉन्फिडेन्शियल स्टेटमेंट लीक जाला. ताची क्रायम ब्रांची वरवीं चौकशी मागता. 2 सांगला गोष्टी. एक सांगला हांवें क्रायम ब्रांचाक दिवची आनी दुसरी सांगला हांवें जो हायकोर्टाचो रिटायर्ड जज आहा पळय तेका इन्व्हेस्टिगेशन करूंक लावचें म्हणून. आतां पळय हांवें सांगला पळय आतां हांवें एसपीक सांगला सर जो स्टेटमेंट तुमचे कडेन पावलेलो आनी ऑलरेडी जो लिकूय जाल्ला सो तेजे बद्दल कितें इन्फॉर्मेशन आहा पळय ते तूंच येवन भायर दी म्हणून सांगला तुमकां. सो तुमी प्लीज तेका क्वेश्चन करा कित्याक तेका आतां आमी सांगला तो तुमकां बेस्ट एंड बेस्ट तरीकेन तुमकां आतां सांगतलो. हांवें स्टेटमेंट एप्लाय केल्लो 3 तारीख कॉपी दिल्ली की हांवें म्हाका स्टेटमेंट कॉपी जाय म्हणून. पूण म्हाका 3 तारीख दिवंक आसली आनी जेन्ना 4 तारीख म्हाका तेंच्यांनी सांगलें तेन्ना तेणी सांगलें म्हाका की आमी तुका स्टेटमेंट दिता पूण तो स्टेटमेंट भायर व्हायरल जावपाक जायना. आनी तेच दिसा सांजचो स्टेटमेंट फूल मिडिया थ्रू भायर येयल्लो आसा. सो तेका लागून हांवें आयज एक ऑफिशियल एक कंप्लेन केल्लें आसा पेन्जीम PIच्या अगेन्स्ट की जेन्ना तेच सांगता की हो हे सेन्सिटीव केस आसा आनी हेजे जे रिलेटेड कितें इन्फॉर्मेशन आहा तें भायर व्हायरल जावपाक जायना आनी तेच इन्फॉर्मेशन भायर व्हायरल करता. कित्याक स्टेटमेंट आसा तेजी कॉपी एक म्हाजे कडेन आहली आनी एक पुलिसेन आहली जाल्यार ती मिडिया कडेन पावली कशी. This statement he has given detailed account of how the group of individuals assaulted him near Kamakshi restaurant in Karangsalim, and he has said that during the assault he had identified one Mingel, and he had also described 2 more accused that their description, their color of clothes and the other kinds of description, and he has said that he can identify more attackers if they are presented to him. He has further narrated that Mingel in past also has tried to assault him twice in Agasain. It was both the incident happened earlier this year. Apart from this, he has not given any name, but we are still investigating from all possible angle, and we will file a strong charge sheet in this case as per the available evidences before the court. Thank you. Sir, has name of any politician come during this investigation? See, अभी तक तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं आया है, बट हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है. गोंयच्या रस्त्यांची दशा जाल्या. रस्त्यार फोंडकुलांनी रस्ते. असल्या रस्त्यांक लागून गोंयची प्रतिमा इबाड.
आपाचो मुखेली अरविंद केजरीवाल उलयला. आपाच्या BJPचे बुराक मोहिमेक 1 लाखा परस चड लोकांचो खंय सयांनी तेंको. फोंडकुलांच्यो कागाळी घेवन आप मुख्यमंत्र्या मुखार. मुख्यमंत्री म्हणटा 2 दिसांत काम सुरू करता. तांचे भुरगे मेल्या, तांचे आवय मेले, तांचे बापूय मेले, तांची कागाळी गाडी दुखता मरे आमगेले, तुमगे दुखना. गोंयच्या रस्त्यांची बाबत अवस्था आपाचो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालान सरकाराचेर फार काडलो. आज बीजेपी शे बुराक कैंपेन के तहत लगभग 1 लाख फैमिलीज के सिग्नेचर लेके सीएम प्रमोद सावंत के पास हमारे पार्टी के लीडर्स गए हैं. लोग गोवा की सड़कों से बहुत परेशान हैं, सड़कें बहुत ख़राब हैं. मैं सीएम साहब से निवेदन करता हूं दैट ऑलमोस्ट 1/3 families of Goa have signed on this petition. This is a very important issue. So we should start the debate in all honesty. Thank you. मजगती आपाचे फुडारी BJPचे बुराक मोहिमे अंतर्गत 1 लाख परस चड लोकांच्यो कागाळी आणि रस्ते सारके करपाची निवेदनां घेवन सचिवालयान केले. मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. म्हणून तो आवाज आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन पावयलो. चीफ मिनिस्टरान एक अश्योरन्स दिला आमकां की 4 दिसां भितर काम सुरू जातलें आनी दिवाळे पयलीं सगळे रस्ते एटलिस्ट फोंडकुला तरी भरून काडटलो म्हणून आज आमकां अश्योरन्स दिल्लें आसा. आमचे MLA दोगांयनी तांकां सांगलें की कशी परिस्थिती जाता लोकांची, कशे तरेन जे लोकांक एक्सिडेंट जाता, कशे तरेन लोकांक त्रास जाता हें आमी आज तांकां सांगलें. आनी ताणें आमकां एक अश्योरन्स दिल्लें आसा आम आदमी पार्टीक की आज एक 4 दिसां भितर काम सुरू जातलें. 1 लाख लेटर्स ही एंट्री केल्या आणि 1 लाख गोंयभर जे बुराक आहे, BJP बुराक कोण दवरलो आहे ते चीफ मिनिस्टराक आमी प्रेजेंट केले. तितूंतले तेगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीतले जे कितें बुराक आहाय आनी तेंय सांगले ताका की तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो पयलो कॉमेस कर म्हणून. सो ताणें सांगितलें मातशें सुकार जावन दिया, 3-4 दिसां भितर आपण केशे भाशेन बुराक पुरोवपाक काम पूण कोता. मजगती मुख्यमंत्री म्हणटा 2 दिसां भितर काम सुरू जातलें. लेटरां सर तेंच्यांनी सबमीट केली. ते निवेदन दिवपाक आयलें, ताचें निवेदन घेतलें हांवें आनी रोड जाता ते आतां ऑलरेडी हे सुरू जाला, रोड क्लियर जाता ते 15 सर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा मायल्साचे टॅक्सीवाल्यांक 60 वर्सांचेर पेन्शन. COO सांगता सगल्यांक भाडी मेळूं जाय म्हूण खंय क्यू सिस्टम आसतली. ॲपा वरवीं नंबर लावंक मेळटलो म्हूण कळटा. गांवांनी भाडें घेवन गेल्यार तांकां रिटर्नाचे पयशे दिवपाची सुविधा. टॅक्सीवाल्यांनी आपल्यो गाडयो गोवा मायल्साक लावच्यो म्हूण उलो. गोंयांत गोवा मायल्स टॅक्सी सेवा सुरू केले थंयच्यान थळावे टॅक्सीवाले आनी गोवा मायल्सां मदीं वादविवाद सुरू आसात. एके वटेन गोवा मायल्साक विरोध जाता जाल्यार दुसरे वटेन तोच गोवा मायल आपलो विस्तार करीत आसा. गोवा मायल्सा वरवीं टॅक्सी धंदो करतल्यांक 60 वर्सां पिराये उपरांत पेन्शन दिता म्हूण गोवा मायल्साचो COO हेमंत प्रभू चोडणेकार उलयलो. आणि हे सदांच एका टॅक्सी ड्रायव्हराच्या मनात विचार आसतलो की आपूण जेन्ना आपले ड्रायव्हिंग बंद करतलो तेन्ना आपल्याक कोण पळयतलो. कित्याक की तुम्ही आयकले जाल्यार मेजॉरिटी टॅक्सी ड्रायव्हर एक म्हणटा आमचे जोडप आनी मोडप सेम प्रमाणे जाता. आज जोडटा, आज खाता, मोडटा. जाल्यार फाल्यां जेन्ना तो आपलो धंदो सोडटलो तेन्ना कितें. ताज्या खातीर गोवा मायल्स कंपनीन हे फर्स्ट इन द कंट्री आमी पेन्शन स्कीम चालू केला. गोवा मायल्स नॅशनल पेन्शन स्कीम म्हणून. ताज्या अंडर आमी प्रत्येक ड्रायव्हराचो प्रान नंबर क्रिएट करता आनी ताका NPSन रेजिस्टर करून घेता आनी गोवा मायल्स ताजे धंदो जितलो तो करतलो ताज्या प्रमाणे एक अमाउंट कॉन्ट्रिब्यूट करतलो ताज्या पेन्शन अकाउंटान. सगळ्यांक भाडी मेळपाक जाय म्हूण खंय क्यू सिस्टम आसतली. एक क्यू सिस्टम प्रत्येक हॉटेलाक कशी करपाची हे आमी टॅक्नॉलॉजीन घाला आनी टॅक्नॉलॉजीन प्रत्येक हॉटेलाच्या भायर एक हब आसतलो. खंय त्या हॉटेलाचे जे ड्रायव्हर्स आसतले जे हॉटेलाच्या स्टँडाक अटॅच्ड आसा ते आमच्या टॅक्नॉलॉजीन जर त्या तांच्यांनी रेजिस्टर केले जाल्यार त्या हॉटेलांतल्यान खंयचें जें भाडें येता ते पयले हे जे स्टँडाचेर ड्रायव्हर अटॅच आसा ताका वतले. जर त्या हॉटेलार त्या स्टँडाचो खंयचोच ड्रायव्हर एका पर्टिक्युलर टायमार अवेलेबल ना जाल्यार त्या टायमार जो नियरस्ट ड्रायव्हर जो आसतलो त्या विसिनिटीन जाल्यार ताका हे बुकींग वतलें. मात फर्स्ट प्रेफरन्स जो आसतलो तो त्या पर्टिक्युलर स्टँड जे आसा हॉटेलाचे त्या स्टँडाच्या ड्रायव्हराक वतलो जर तो त्या टायमार आसा. ही क्यू जी आसतली ती टॅक्नॉलॉजीन ऑटोमॅटिकली फॉर्म जातली. जो पयलो येतलो रेजिस्टर्ड आसतलो त्या स्टँडाक ताजो नंबर 1 आसतलो. जो दुसरो ड्रायव्हर रेजिस्टर्ड आसा त्या स्टँडाक ताजो नंबर 2 आसतलो. अशी एक क्यू फॉर्म जायत वतली आनी त्या प्रमाणे जे भाडें येता ते तांकां त्या क्यू सिस्टमा प्रमाणे येत वतले. बाबा आमी रिमोट लोकेशनार वता
नाल्यार खंय पयस भाड्याक पडलें जाल्यार कितें खंयच्यान परतें भाडें मेळना जाल्यार आमी एक फी सुद्दां जी रिमोट चार्ज म्हणटा ती एड केल्या. हे एड केल्ल्यान कितें जातलें की जो ड्रायव्हर खंयच्या रिमोट लोकेशन वता खंयच्यान रिटर्न भाड्याची ऑपॉर्च्युनिटी कमी आसा थंय ताका रिमोट चार्ज मेळटलो आनी तो नियरस्ट खंय बिझनेस करपाक शकता थंय येवन आपलो धंदो करपाक शकता. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. बीजेपीक जिखोवपाचो आपाचो अजेंडा. गोंयच्या लोकांक जाय जाल्यार गोवा फॉरवर्डांनी आरजी कडेन युतीक तयार. काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर उलयला. आप खंय कामा पुरते मामा. लोकसभेचो अणभव. गिरीश खंय इश्टूच. प्रमोद सावंत रायवल. प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर हेड ऑन. First time in the history of Congress party, we have appointed BLA1s in all 40 constituencies. Now, second step is we are appointing BLA2s in all our booths. There are 1,729 booths in Goa. Out of which close to 1,000 we have already appointed BLA2s. Balance some 700 is remaining, which in a phase of another 1 month we are going to complete it. From that day onwards, I am watching that all these things are going on. All these things. Congressचे attack जावप, ए rumor spread करप की काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट चेंज जाता. अरे as बीजेपीन सांगले म्हणटा तुम्ही हे करपाक. Because if you see the trend, last 2 days Arvind Kejriwal is attacking only Congress. He is not attacking BJP. He didn't speak about on Amit Shah. Amit Shah गोंयान येता आणि सेम टायमार अरविंद केजरीवाल येता. हे कितें कोइन्सिडन्स जालें. 365 दीस आसता वर्साक. एक मुहूर्त आशिल्लो. तुमची खुर्ची शाबूत आसा काय कितें? सी हांव गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष. म्हाका हायकमांडांनी सांगूना किंवा म्हाका कोणें म्हज्या सिनियर लिडरान सांगूना किंवा म्हज्या इन्चार्जांनी सांगूना. जेन्ना म्हजे कडेन जे उलोवना तेन्ना ऑब्वियसली इट इज रुमर्स. Rumor is spread by whom? This rumor is, I think, spread again by the BJP. You are the elder brother in this alliance. कोणाची जावची? त्या opposition parties कोण आसा? आशिल्ले म्हणटे काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, रेव्होल्युशनरी गोवन आनी आम आदमी. बट आम आदमीचो बिहेवियर जर तूं पळयत ऑफ लेट फॉर लास्ट 2 months, it looks that their main focus is now again to make way for BJP to win the election. It looks like prima facie. There is no point at this juncture to गोवा फॉरवर्ड आणि आरजीपी बरोबर अलायन्स करचीशी दिसता. फाल्यां गरज पडली. फाल्यां जर तर गोंय वाचोवपाक गोंयच्या जनतेक समज जर घेवन मुखार वचपाक जर तर गरज पडली जाल्यार आय थिंक वी हॅव टू पुट दिस पॉयंट टू अवर हाय कमांड अँड कन्विन्स देम टू हॅव एन अलायन्स वॉट एव्हर. सध्या तुम्ही आम आदमी पार्टीचे तोंड पळोवपाक सोदनात. तुम्ही आरजीपी आणि गोवा फॉरवर्डाचे मुद्दो मुखार दुखलतो म्हणटात. न्ही सी आम आदमीचो मुद्दो आमी अरे म्हाका सांग लोकसभा जेन्ना जालें तेन्ना इमिजिएटली बाणावले बाय इलेक्शन जालें. एज अ बिग ब्रदर आय टूक 1 step बिहायंड. म्हणजे तुम्ही जाय तेन्ना वापर करतले आणि जेन्ना तुमचो अजेंडा जेन्ना सेट जातलो सक्सेसफुल तेन्ना तुम्ही अटॅक करतले. गिरीश चोडणकराक तुम्ही खंयची कॅटेगरी भितर घालतात? इश्ट काय रायवल? गिरीश चोडणकर आमचो इश्टूच न्ही रे. तो आमचो हे मरे. ही इज अवर सिनियर लिडर. आमकां मार्गदर्शन करपी आमचो लिडर न्ही तो. प्रमोद सावंत तुमचो इश्ट काय रायवल? 100% रायवल. एक्टिविस्ट गौरव बक्षीच्या माफीनाम्या उपरांत हायकोर्टान ताचे आड क्रायम ब्रांचीन घाल्लो FIR रद्द केलो. 2 जुलयाक ताणें मुख्यमंत्र्या आड सोशल मिडियार व्हिडिओ घाल्लो. ताचे वयल्यान केस. सोशल मिडिया वयल्यान व्हिडिओ काडलो म्हूण बक्षीन कोर्टाक सांगले उपरांत 50,000ची फायन भरून FIR रद्द. The High Court has quashed and set aside an FIR registered by Crime Branch against social activist for allegedly publishing false statement against the Chief Minister of Goa Pramod Sawant, holding him responsible for reducing forest area in the state of Goa. On the basis of a complaint by Deputy Conservator of Forest, Crime Branch had registered FIR against Gaurav Bakshi for making and circulating on social media false statement. Gaurav Bakshi submitted before the High Court that he has already deleted that social media post and he also tendered unconditional apology. The High Court accepted his unconditional apology and said that he should make any statement of social media with restraint and after verifying those facts independently. Gaurav Bakshi had submitted that he had made that video on the basis of the information in the public domain, but High Court denied his claim and had asked
to tender unconditional apology, which he did. And now the High Court has quashed and set aside that FIR but imposed a cost of 50,000 rupees, which will go to the NGO Goa Foundation. Mukesh Kumar for Prudent. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. ओंकार हत्याक रेस्क्यू करूंक वंताराची टीम खंय सिंधुदुर्गांत पावल्या. सुत्रां सांगतात ओंकार सध्या बांदा लागसार कास मडुरा गांवांत भोंवता. शेतांचें लुकसाण सुवात थारायल्या. ओंकाराक बेशुद्ध करून रेस्क्यू करपाचें थारलां म्हूण सावंतवाडीचो पालवी राना संरक्षक मिलिश शर्मा सांगता. पेडणेच्या उगवे तोरशे वाठारांत धुमाकूळ घालपी ओंकार हत्ती सध्या सिंधुदुर्गांतल्या कास मडुरा वाठारांत आसा. शेतांचें लुकसाण करता. ओंकार हत्याक रेस्क्यू करपाक वंतराची टीम सिंधुदुर्गाक पावल्या म्हूण सुत्रां कडच्यान म्हायती मेळटा. हत्याक बेशुद्ध करूंक रेस्क्यू करपाचें थारायलां म्हूण सावंतवाडीचो पालवी राना संरक्षक मिलिंद शर्माची म्हायती. ओंकार हत्ती आतापर्यंत गोवा आणि महाराष्ट्राचे बॉर्डरवर फिरत होता. 27 सप्टेंबर पासून ते महाराष्ट्राचे सीमारेखामध्ये आलेला आहे. आता ते कास सतोसे या गाव क्षेत्रात किंवा शेती जो आहे भातची शेती त्यावर फिरत आहे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट महाराष्ट्र त्यांच्या बिहेवियरल त्यांच्या मुवमेंट पॅटर्न आता स्टडी करत आहे आणि आपण 1-2-3 चांगले स्पॉट्स आयडेंटिफाय पण केलेले आहे ज्यावर आपण त्यांना बेशुद्ध करून रेस्क्यू करू शकतो. आता महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंटकडे वेटेरिनरीची सुविधा पण उपलब्ध आहे. त्यांचा आपण अनुभव या रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये घेणार आणि महाराष्ट्र डिपार्टमेंटने कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची पण हेल्पची एक पत्र त्यांना पण दिलेलं आहे आणि ते पण एक्सेप्ट केलेलं आहे. कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची आपण हेल्प घेणार आणि जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स आहे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आहे, सेंट्रल कमिटीचे मेंबर्स आहे, डॉक्टर मनोहरन किंवा जो भी ॲनिमल रेस्क्यू केली वेगळी वेगळी संस्थान आहे ज्यांच्या आपल्याला हेल्प लागणार आपण त्यांची हेल्प पण घेऊ शकतो. त्या ओंकार हत्तीची वय अंदाजे 10 ते 12 वर्षांची आहे आणि ते ॲनिमल जास्त ॲग्रेसिव्ह नाही पण शेतपीकचं नुकसान थोडा जास्त होत आहे ते मान्य आहे. आपण एक प्रयास करत आहे की लोकांचे जो शेतपीक नुकसानचे केसेस आहेत ते आपण 15 से 20 दिवसामध्ये त्यांना क्लिअर करू आणि लोकांना मुआवजा वाटप करू. लोकांकडून माझी ही अपेक्षा आहे की तुम्ही हत्तीचे समोर किंवा हत्तीचे जवळपास जाऊ नका. हत्तीला कम्प्लिटली अवॉइड करा आणि कोणाला ते दिसले हत्ती जंगलामध्ये किंवा शेतीमध्ये एक पटकन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला कॉन्टॅक्ट करा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सगळी तुमची हेल्प करेल. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुळे पुलिसांनी हुबळी सावन मडगांवां हाडटाना सुमार 800 किल गायचें मांस धरलां. एका मोटारींतल्यान अनहायजिनीक पद्दतीन मांस हाडटाले. मोटार जप्त. मध्यानराती कारवाय. तेवटेन केरी चेकपोस्टार बेळगांव सावन मडगांव वतले एक बिफाचो टेम्पो जप्त केलो. कुळे पुलिसांनी हुबळी सावन मडगांव येवपी सुमार 800 किल गोमांस धरला. एका मोटारींतल्यान अनहायजिनीक अवस्थेत गोमांस हाडटाले. मजगती तेवटेन केरी चेकपोस्टाचेर टेम्पो भरून गोमांस बेळगांव सावन मडगांव हाडटाले. बेळगांव किधर जा रहे? मडगांव. हाँ मडगांव. मडगांव ये कौन खरीदता है तुम्हारा ये मांस? सर मालक. हाँ फैक्ट्री मालक. फैक्ट्री मालिक है. कितना किलो है टोटल? सर मेरे को इसका बिलिंग सब होंगे. तुम्हारे पास बिल नहीं है? जय श्रीराम. माझं नाव चिन्मय गाडगे.
कालूच सकाळी आमी हांगा आयले आनी काल ही इनोवा जी हांगा दिसता ती इनोवा काल धरलेली 400 किलो, मोल्या 800 किलो, आयज 2 टन. म्हणजे कितें चल्लां तें म्हाका कळना. आमचे कार्यकर्ते बावडे हांगासर पेट्रोलिंग करता, खबर ना पोलीस कितें करता ते, असो आतां प्रश्न आमकां पडपाक लागला. पोलिसांचेर डावट घेता अशें न्ही, पूण परत परत जर एकूच गाडी 8 दिसां पयलीं मेळ्ळी आनी तेज्या पयलीं सेम गाडी, तेज्या पयलीं हीच गाडी 2 फावटी धरलेली आसा, त्यामुळे परत परत ह्योच गाड्यो कशा येता. 2000 किलो बीफ हाडला. हे आता म्हणजे किऱ्या खातीर हाडटा आनी मुद्दम कितें म्हणजे चल्ला ते काय कळना. इतल्या कमी टायम म्हणजे मोल्ल्या सुद्दां काल एक गाडी धरल्या आनी तीच बजरंग दलाचे कार्यकर्ते 4 राती झाले जागे रावन हे बीफ हाडयतात. म्हणजे खरेंच बरें काम करतात ते. एका दिसा भितर 24 तासां भितर ही दुसरी गाडी आता केदीच्या भुरग्यांनी धरलेली आसा आणि माझ्या फाटल्यान जितून तुम्ही टेम्पो पळोवंक शकता. ती टेम्पो आख्खी बिफान भरलेली आसा आणि हो जो हेजो ड्रायव्हर जो आसा तेजे कडेन कसलेच पेपर ना, काय ना डॉक्युमेंट काय ना. आणि तो सांगता खंय बेळगांवच्यान ही गाडी मडगांव वयता आणि मडगांव कोण तरी हे बीफ विकता म्हणून. बट परमिशन तेजे कडेन कांयच ना. जर जेन्ना आमी ते दार ओपन करून ताका दाखोवपाक सांगले तेन्ना तेंच्यांनी हांगासर आमकां दिश्टी पडले की सामके एकदम अनहायजिनीक कंडिशनान जे गायचे मांस आसा ते हांगासून बेळगांवच्यान गोंया वाटेन हाडलेले आसा. ही गाडी जी आहा त्या ड्रायव्हराक ताब्यान घेतलेली आसा आणि फुडली चौकशी करीत आसा. सरकारान गांवां बरोबर लयराईचेंय ऑक्शन केलां. अमित पाटकराच्या वक्तव्याचो लयराई देवस्थान समितीन निशेध केलो. देवी लयराई हें भक्तांचें श्रद्धास्थान, देवीचें राजकारण नाका. ह्या मुखार देवी लयराई आनी देवळा विशीं कोणेय आनी खंयच्याय राजकीय पक्षान असली वक्तव्य करची न्ही, देवस्थानाच्या अध्यक्षाची शिटकावणी. श्री लयराई देवी का वहां मंदिर है. इस भ्रष्ट जुमला पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर प्रमोद सावंत की सरकार ने भगवान को भी ऑक्शन में बेच दिया. आपने उस पर क्यों नहीं बात की? सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी जो ये आवाज उठा रही है और ये आवाज हम सड़कों नहीं, असेंबली नहीं तक पार्लियामेंट तक उठाएंगे. गोवा कांग्रेस गोवा के लिए कमिटेड है. अमित पाटकरांनी मुलाखत दिली आसा ती आमच्या पोहण्यान येयली. आमी त्या मुलाखतीन तिथे कितें म्हणटा तेणें की ब्लॉक करतना सरकारान कसलोच विचार करतना शिरगांवा सकट देवूळ बी ऑप्शनान विकले. ही भाशा आसा पळय न्ही तेका आमचो आक्षेप आसा. ही भाशा आमकां पगायना. देवूळ विकले देवळा हे देवी लयराई पळय हे असंख्य लाखो भक्तांचें श्रद्धास्थान. तेका कोण विकूंकूय शकना आनी घेवकूय शकना. आणि त्या तितून कितें जातलें की लोकांच्या भावनेक दूख पावूंक शकता. आनी अशी भाशा कितें कोणीच करच्यो न्हू, खंयचो राजकारणी आसूं. हांव अमित पाटकराच्या ह्या भाशणाक सामको निशेध करता. अशें तेणें भाशण करचें न्हू. पूण एक गोश्ट लक्षांत धरची की तुमचें राजकारण एके कडेन, देव धर्म एके कडेन. हो ही आमची देवी लयराई ही असंख्य धोंडाचें लोकांचें श्रद्धास्थान आसा. तुम्ही जे स्टेटमेंट केला तितून त्यांच्या भावनांक दूख पावूंक शकता. आणि अशी तुमचे अशी स्टेटमेंट करतना एक 17 फावटी विचार करपाक जाय. तुम्ही राजकारण करा पूण देवीक आमच्या भितर हाडूं नाका. सगळ्यांक आवाहन करता, सगळ्या राजकीय पक्षांक आवाहन करता, सगळ्या लोकांक आवाहन करता की लयराई देवीक खंयचेच भशेन ह्या राजकारणात हाडूं नाका आणि आमच्या देवस्थानाक असो खंयचेच भशेन चडो बाबाचो कोणी प्रयत्न करचो ना. बिहारांत जालां तशें स्पेशल इंटेन्सिव्ह वोटर रिव्हिजन देशभर गोंय धरून सगळ्या राज्यांनी जातलें. दरेक राज्याचें शेड्यूल वेंचणूक आयोग जाहीर करतलो. मुखेल वेंचणूक आयुक्त उलयला. बिहार विधानसभा वेंचणुको जाहीर केल्यो. 2 पावड्यांनी वेंचणूक. 6 नोव्हेंबराक 121 मतदारसंघ, 11 नोव्हेंबराक 122 मतदारसंघांनी वेंचणूक, 14 नोव्हेंबराक निकाल. म्हापश्यां ITIचे कंप्युटर ऑपरेटर आनी प्रोग्रामींग असिस्टंट शाखेचे 3 विद्यार्थी 600 आउट ऑफ 600 मार्क घेवन पास. तातूंतले 2 प्रधानमंत्री मोदीन दिल्लीत सर्टिफिकेट दिवन सन्मानीत केल्ली. एकल्याक खंय दिल्ली वचूंक मेळूं नाशिल्लें. सोमारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तिगांचोय भोवमान केलो. म्हापसा गव्हर्मेंट ITIचे 2 ट्रेनीज ज्यांच्यांनी आउट ऑफ मार्क्स घेवन ते 2 जाण वेस्ट झोन टॉपर्स ठरले. त्यांचो 4 ऑक्टोबराक नवी दिल्ली हांगा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या हस्ते गौरव जालो. आणि त्याच प्रमाणे आज 6 ऑक्टोबराक ही 2 भुरगीं जी वेस्ट झोन टॉपर्स ठरली
तेंच्या बरोबरूच आनी थर्ड स्टुडंट आसा तेणे बी आउट ऑफ मार्क्स घेतिल्ले. ह्या तिगाय स्टुडंट्सांचो आयज 6 ऑक्टोबराक आमचे गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी आज तांचो गौरव केलो. ऑनरेबल PM सराक मेळपाची सगळ्यांचीच इच्छा आसलेली. ही माझी इच्छा म्हापसा ITI एडमिशन घेवन पुराय जाली. आय फील व्हेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ म्हापसा ITI. भुरगीं ITI एडमिशन घेवपाक मातशी फाटीं जाता. सो हो तांचो एक बरें डिसिजन ते तांच्यांनी ITI एडमिशन घेवपाक लागून ती हांगा जॉयन जाली. सो तांकां आतां आपल्या अचिवमेंटाचेर तांकां सदांच गर्व आसतलो. एक आमच्या म्हापसा ITI खातीरच न्हय तर अख्ख्या गोंया खातीर एक अभिमानाची गजाल जावन आसा. तिगांची नांवां जावन आसा श्रुती अगरवाडेकर, रोहित पार्सेकर आनी रिसा डिसुजा. Government ITI provides skill-based training under the guidance of experienced instructors. We learn discipline, teamwork and confidence along with trade skills. It's my appeal to the student. I'd like to congratulate all my 3 West Zone topper, that is Shruti Agarwadekar, Rohit Parsekar and Risa D'Souza. They brought glory to the Mapsa government ITI and our state by being honored by our Honorable PM Shri Narendra Modi ji sir. Full marks 600 out of 600 in computer operator programming assistant in Mapsa government ITI. इतले मार्क्स पडा म्हटल्यार आमच्या फाटल्यान एकूच सर, आमचे सर दीपक सर आनी रिया मिस, तेंची इतलो तेंचेर आमकां इतलो सपोर्ट केलो एग्जामी खातीर. इतलो आमकां तयार करून धाडलेलो की आमकां फूल मार्क्स पडपाक येत आसले. आनी हें सगळें जाल्यार बिकॉज ऑफ माय ओन हार्डवर्क, डिसिप्लीन एंड कन्सिस्टन्सी. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हें न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसाईट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमचे भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणांत हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.